जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा तेच्या वांगडा आमच्या वांगडा आसा आमचो आरजीपी एमएलए विरेश बोरकर। काल सगळ्यांनी एक मिडिया बायट पळयली कन्नड महासंघाचो जो प्रेसिडेंट आसा मेथी म्हणून तेची आनी सगळे गोंयभरच्यान रिएक्शन्स येवपाक लागले, प्रतिक्रिया येवपाक लागले, कमेंट्स येवपाक लागले आनी काल एक गोंयकारांक सगळ्यांक एक मेसेज ही कन्नड महासंघान दिल्ली आसा। एक वॉर्निंग सायन आनी एक वॉर्निंग गोंयकारांक काल एक शिटकावणी एक व्हडलेली आसा ह्या कन्नड महासंघा कडल्यान। काल जेन्ना तेणी एक बायट दिली तातूंत तो व्हिडिओ जो चड व्हायरल जाला भितर खुबशे गजाली तो उलयलो। पयलीं तो म्हणपाक लागलो की आमी तांकां घाटी घाटी कित्याक म्हणटा काय म्हणून। ताका सांगपाक सोदता आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना आमच्या गांवांत आमच्या घरा जेन्ना आमचे गांवांत लोक शेतां करताले तेन्ना कर्नाटकाच्यान लेबर येताले, आमगेरूय लेबर येताले कर्नाटकाच्यान। इतली वर्सां आमी केन्ना तांकां घाटी म्हणूंक ना आनी घाटया भाशेन तांकां आमी जेवण दिताले, सुशेगाद ते न्हिदताले, काम करताले, 10 दीस 10-15 दीस जाले की आपल्या गांवांक परत वयताले। मागीर सुरू जाले आमच्या गांवांत पत्रे, बाटले, प्लास्टीक व्हरपाक कोण येवपाक आनी गांवांत येताना पयलींच कळटालें की व्हडल्यान ते बोळ मारीत येताले, पत्रे व्हरता, बाटल्यो व्हरता, प्लास्टीक व्हरता करून ते येताले, प्लास्टीक बिस्टीक व्हरताले आनी करताले। तेन्नाय तांकां कोणें जेन्ना लोकांचे चोरयो करपाक लागले, घरांत कोण ना ते पळोवन क्रायम्स करपाक लागले, जेन्ना हेच लोकांनी बिचावयले धंदे कॅप्चर करून इलिगलिटीज करपाक लागले तेन्ना लोकांक ते फील जावपाक लागले, गोंयकारांक ते फील जावपाक लागले की हे खंय तरी गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आयज हो घात जायत आसा। आनी आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटा वयल्यान येयले की ते घाटी आसताल्यान तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो। जर करताले सो जाणट्याले वायट हेतून तो हेट्रेट नासली ताका। ही हेट्रेट केन्ना निर्माण जाली जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपले बापायचे कशें वागपाक लागले, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर वार करपाक लागले, गोंयचे धंदे घेवपाक लागले, इलिगलिटीज एक्टिविटीज करपाक लागले, क्रायम्स करपाक लागले, तेन्ना हो वर्ड आनी चड यूज जावपाक लागलो। सो हितून खंयसरूच वायट हें नासलें की घाटी म्हटल्यार कितें तरी वायट हें आजून ना, पूण तेंच्या कर्मांक लागून तेंच्या जी ती कामां करतात, इलिगलिटीज करतात, क्रायम्स करतात, तेका लागून तेंकांच तो वर्ड वायट दिसपाक लागला। आयज तेंकांच तो फील जाता कित्याक तेंचेच लोक आयज इलिगल एक्टिविटीजान आसा, क्रायमान आहा म्हणून तेंच्या आयज पोटान दुखता तेंकां तो वर्ड लागता। घाटी म्हणल्यार तेंकां लागता, हेच्या पयलीं केन्ना लागूंक नासलें पूण आतां तेंकां तो लागपाक लागला। आतां काल जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आमी कितें कोणाचें चोरलां, आमी कितें क्रायम केला काय म्हणून। तुमी फाटल्यान स्क्रिनीचेर आतां पळोवपाक शकता की हे जे कन्नड महासंघाचे जे मनीस आसात म्हणजे तेंचे कम्युनिटीचे आनी जे कर्नाटकाच्यान स्पेशली येतात
तुम्ही पळयता आता हो नाताळ पार्टीला गेलेल्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार, नाव कितें, पणजी पोलिसांनी अटक केलेला संशयित चंद्रशेखर लमाणी. तो म्हणटा लमाणी म्हणटा, आमकां घाटी म्हणटा, तुम्ही आमकां हें कित्याक करता म्हणटा. तेजे रिजन आसा. गोंयांत येवन हांगा पळय आतां क्रिसमस पार्टेक गेल्ले स्टुडंटाचेर रेप करपी कोण, चंद्रशेखर लमाणी. मागीर नेक्स्ट, कर्नाटका मॅन नॅप विथ ड्रग्स एट आसगांव, अंजुना पोलीस अरेस्ट संतोष सन ऑफ नेमप्पा लमानी. हो कोण, परतो एक लमाणी. नेक्स्ट, वन Akash Lamani from Bagabuk for sexual assault on minor at Benavli since 2021. मागीर वेर्ना police arrested Lakshman Lamani, 33, resident of Juari Nagar. ह्या मेथीचो भाव ना सोयरो कोण तरी आसतलो तो लक्ष्मण लमानी. जुआरी नगर for sexually assaulting a minor girl. मागीर rape case registered at Kolwa police station. Kolwa police book Akash Lamani, Baga resident under IPC, POSCO and Goa Children Act. मागीर मेर्शेज मॅन अरेस्टेड फॉर रेप, ओल्ड गोवा पोलीस अरेस्ट रवी लमाणी, रेजिडेंट ऑफ मेर्शेज फॉर अरेस्ट रेपिंग अ वुमन. मागीर मायनर सेक्शुअली असॉल्टेड वन अरेस्टेड, कुर्सरेम पोलीस अरेस्ट गणेश लमाणी, रेजिडेंट ऑफ पेडामोळ शिरवय केपें फॉर अरेस्ट सेक्शुअली असॉल्टिंग अ मायनर गर्ल. मागीर टॅटू बिझनेस क्लॅश टर्न्स वायलेंट, टॅटू बिझनेस डिस्प्यूट टर्न्स वायलेंट कलंगूट, अरुण लमाणी अरेस्ट स्लॅब आकाश लमाणी, लमाणी भितर झगड्यो. मागीर 3 book for theft in Porvoरी अरेस्ट FIR लक्ष्मी लमाणी, नागेश चव्हाण आणि शेंकप्पा लमाणी, बोथ नेटिव्ह ऑफ कर्नाटका. ओके. आणि आता तुम्ही हे पळोवपाक शकता, हे फाटल्यान हे बिचाचेर कशे मसाज करता ती. हो सामको व्हायरल फोटो. हे मेथीची सगळीं सोयऱ्यां भयणी आनी कोण कोण आसलेल्यो तेचे. सो ही सगळीं हांगा जो टुरिस्ट येयला भायल्यान तेका गोंयच्या कल्चराचे एक एक्सपिरियन्स दिता तांकां घेवपाक. एज पर आमचो टुरिजम मिनिस्टर वर्ल्ड क्लास टुरिजम हांगा चल्ला आनी अशी मसाज करता. आनी हांकां आमचो बीजेपीचो जो सरकार आसा, गोंयचो सरकार आसा, हेका वर्ल्ड क्लास ट्युरिजम म्हणटा. आनी हे वर्ल्ड क्लास ट्युरिजम अजून बिचाचेर चल्लेलें आहा. मागीर नेक्स्ट तुमी पळयता, गोवा पोलीस अरेस्ट 2 कर्नाटका मॅन फॉर डबिंग जॉब सीकर्स. नशीर अहमद तिगाडी ऑफ बेलगावी एंड मोहम्मद हाजी ऑफ विजापूर हॅव बीन अरेस्टेड. मागीर सीएम म्हणटा कर्नाटका मॅन अरेस्टेड फॉर डबल मर्डर, गोवा सीएम प्लेस क्रायम्स ऑन मायग्रंट्स. आता हे सगळें आसा. लास्ट आमचो पोस्टर जो आसा, लास्ट आमचो स्लायड आसा, तितून कितें ती मेसेज क्लियर कट आमी तांकां दिल्लेली आसा. आयज तुमकां तुमी म्हणटा की क्रायम करिना आमी, जाल्यार ह्या लमाणीक कोण मेथी आसा तेका अशा हजारांनी आसा. लास्ट 20 वर्सांक हजारांनी क्रायम आसा जितून तुमचे लमाणी, चव्हाण, राठोड हे सगळे जे इन्वॉल्व आसात. तूं आमकां आतां संविधानाचे गजाली करता की संविधानान आमकां रायट दिला म्हणून. संविधानान कोणाचेर रेप करपाक रायट दिवंक ना. मायनरांक सेक्शुअली असॉल्ट करपाक रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान दुसऱ्या राज्याचे कॉमन लँड जे कॉमदार जागे आसा ते चोरपाक रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान ड्युअल वोटिंग कार्ड करपाचो रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान अंडर आर्टिकल 29 आमकां आमची संस्कृती, आमची लँग्वेज, आमची भाषा आनी आमची स्क्रिप्ट हे राखपाक, हे वाचोवपाक, हे प्रिजर्व आनी प्रोटेक्ट करपाक आमकां रायट दिला. आनी आयज तुमी गोंया येता, कन्नड प्रमोट करता, कन्नड भवन घालपाक सोदतात, कन्नड महोत्सव करता, कन्नड कल्चरल प्रोग्राम करता.
कर्नाटका राज्योत्सव तुम्ही मनयता आणि आमच्या आयडेंटिटीचेर तुम्ही आज वार करता, आघात करता, जे असंविधानीक आसा, अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा. एक ल्हानशें राज्य जिची आयडेंटिटी आख्या गोंयानूच न्हू तर जगभर प्रसिद्ध आसा आनी जेका लागून लोक गोंयान येताले, आज तेजी पाड कोणी घातली? तुम्ही घातल्या. आणि आज तुम्ही आमकां संविधान शिकयता की आमीच तुमकां संविधानान रायट दिला म्हणून. संविधानान रायट दिला दुसऱ्या राज्यात वचपाक, लिगल काम करपाक, लिगली रावपाक आणि दुसऱ्या राज्यात जे वयता थंयचो कायदो, थंयची संस्कृती, थंयचो कल्चर, थंयच्या लोकांक, थंयच्या लँग्वेजीक रिस्पेक्ट करपाक. तुम्ही हेतूंतलें कांयच करिना. तुम्ही जर कितें आज करपाक येयला जाल्यार गोंय कॅप्चर करपाक येयला. हे आमी 2017च्यान सांगता. तेन्ना तुमकां घाटी म्हणटाले म्हणून आमचेच गोंयकार आमचेर चाळावताले. आयज ह्या गोंयकारांक कळपाक बरें की हेंचे मनान कितें. आमी 2017 सांगलेले, आतां सांगना. आमकां कांय नवीन ना. काल तो उलयला ते आमकां लागून नवीन ना. ती प्रेस कॉन्फरन्स घेता स्पेशली गोंयकारांक लागून, की गोंयकारांक कळपाक जाय की हेंची दादागिरी आज खंय पावल्ली आसा, तेंच्या मनान कितें आसा तें, तेंचे फुडलें विजन कितें आसा, तेंचो टार्गेट कितें आसा हे गोंयकारांक कळपाक जाय. आनी हेकाच लागून आयज आरती फॉर्म जाली. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जन्म जालो जाल्यार हेच कारणाक लागून जालो, कित्याक आमकां दिसलें की हे भायल्यान येता ते आमचेर गोंय काबीज करपाक, गोंय कॅप्चर करपाक, गोंय कॉन्कर करपाक नेटान काम करीत आसा आनी तेका सगळे पॉलिटिकल पार्टी तांकां सपोर्ट करता, प्रमोट करता, प्रोटेक्ट करता. आनी तेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्साक हो जन्म घेवचो पडलो, फॉर्म जावचे पडले. तो आपले कपडे दाखयता, कपडे पळय म्हणटा. तुजे कपडे, म्हाजे कपडे पळय म्हणटा. तुझ्या जाणट्यांक विचार, जेन्ना ती येताली पत्रे व्हरपाक आनी बाटल्यो व्हरपाक पळय तेन्ना कसले कपडे घालून येताली पळय ते मातशी याद कर, विसरो ना. रूट्स विसरो नाका तुजे. बिचाचेर पासून पयलीं भोंवताली पळय ती कसले कपडे घालून वयताली पळय ती विसरो नाका. तूं कपडे दाखोवनाका, तुजे कुर्ता दाखोवनाका ते. म्हणजे तुवें कपडे घातला आनी आमी घातला ते सेम म्हणटा आनी तूं आमकां सेम म्हणून ट्रीट करता. पूण तुज्या भशेन आमी जागे सोडूंक ना न्हू. तुज्या भशेन आमी तुज्या लोकांनी कोण रेप करता अशें रेप करूंक ना न्हू आमी. आमी धाकट्या चेडवांक, मायनर चेडवांक हांगा गोंयच्या सेक्शुअली एसॉल्ट करूंक ना. तुवें तुमचे डाग लिपोवपाक, तुमचे हे वायट कृत्य, क्रायम लिपोवपाक धवे धवे कपडे घातला, धवे धवे कुर्ता घातला. म्हणजे आमी क्लीन. आनी हे दाखोवन तुम्ही तुमचे सगळे क्रायम्स लिपोवपाक सोदता आनी लिपयता आनी प्रेझेंट करता तुमकां. तुमी बरें म्हणून. आनी तूं सांगता तुका म्हाजें नांव घेवपाक सोदलो दिसता. घेवच नाका. तुज्या त्या फालतू मनशाच्या तोंडान म्हाजें नांवूच नाका प्लीज. लायकी ना तुजी. तुका हेच्याय पयलीं आमी सांगलेले, जर कापास्ताद आसा जाल्यार जुवारी नगर इल्लीगल आमचे जागे एन्क्रोच केला ते आमकां दिया आनी घरा चला म्हणून. इल्लीगल धंदे जे करतात पळय ते बंद करा आनी घरा चला. आमच्या गोंयकारांचे जागे चोरला ते दिया आनी घरा चला म्हणून. तेन्ना आमी तुमकां रिस्पेक्ट करपाक शकताले. आतां ना. हो रिस्पेक्ट तुमी घाणेरलो आसा. तूं सांगता म्हाजी कुंडली घेवन बसलेले आसा म्हणून लोक भरपूरशे. कोण बसला? महावीर बसला, दाजी साळकार बसला, कोण बसला? सीएम बसला. कोण बसला कुंडली घेऊन? काढ मर ती कुंडली कापास्ताद धाड. आनी तूं सांगता आमी अजून मेरेन ओगी आसा म्हणून. म्हणजे कितें म्हणपाक सोदता? वॉर्निंग दिवपाक सोदता आमकां? ओगी आसा म्हणल्यार रिजन हें कितें? तुजो मिनींग कितें? ह्या मेथीक विचारता हांव, मिनींग कितें? आमी अजून मेरेन ओगी आसा म्हणजे कितें करपाक सोदता तुमी? कितें करपाचें आहा तुमकां? कितें करतले तुमी? ही वॉर्निंग तू म्हाका दिना. ही वॉर्निंग सगळ्या गोंयकारांक तू दिता की आमच्या कडेन दादागिरी तुम्ही करपाची ना, आमकां घाटी तुम्ही म्हणपाचे ना आनी आमच्या वाटेक तुम्ही येवपाचे ना. ही वॉर्निंग तू म्हाका दिना. ही वॉर्निंग तू सगळ्या गोंयकारांक दिता. तुज्या कन्नड लोकांक थंयसर घेवन बसोवन एकठांय करून तू वॉर्निंग दिता गोंयकारांक
की आम्ही अजून मेरेन ओगी आसा आणि फुडें ओगी बसपाचें ना. थोडे दीस उरला ह्या सरकाराचे 1.5 वर्स. तुमची आपुरबाय करपी सरकार 1.5 वर्सान वचपाचो आहा. 1.5 वर्सान आरजी सरकारान येवपाची आहा. तेन्ना ना तुमकां तुमचे साठले पोटले घेवन घरात ट्रेनीन बसून एसटीन बसून धाडिना न्हू, तूं नांव घेव नाका आमचें. खुबशीं उतरां येता तोंडान, फिल्टर घालचो पडटा, कंट्रोल हाडचो पडटा जिवेर. पूण रगत बॉयल जाता भितरल्यान आनी हेका लागून ही आरजी जाल्ली. बॉयल जाता लिटरली. आनी जर खंयच्या गोंयकाराचें जर जायना बॉयल तर तेणी आपणाक गोंयकार तरी म्हणपाचो न्हू, आमकां तरी दिसता. इतली मदानगिरी, इतली दादागिरी हें जर आयकोन जर खंयच्या गोंयकाराचें रक्त जर सळसळना न्हू जाल्यार तेणी आपणाक गोंयकार म्हणपाचो ना. त्यांनी ह्या कन्नड महासंघाक वचून जॉयन जावपाक, जशे बीजेपीचे भरपूरशे कार्यकर्ते जॉयन जाल्ले आसा, भरपूरशे लिडर जॉयन जाल्ले आसा, तशे जॉयन जावपाक तेंच्या वांगडा. आनी कर्नाटका राज्योत्सव मनोवपाचो आनी कन्नड कल्चराक वचून थंय नाचपाचें. तूं सांगता आमी बारीक लोकांक टार्गेट करता म्हणून. तुम्ही बारीक उरलेले ना. आमचो असनोडे एकटो आसा शिरसय नुस्तेकार, बारीक नुस्तेकार म्हणून आमी ताका थिएचन धांवडून घातलो, शिरसय गेलो. आयज 3 माळ्याचें घर बांदलां. आमच्या कडेन पासून स्वताचें घर ना, पूण तेणें 3 माळ्याचें घर बांदलां. तुम्ही बारीक उरूंक ना. भाजयेकारांनी बिचोले रेस्टॉरंटां घातली. तुम्ही ट्रकांचेर क्लिनर आणि ड्रायव्हर म्हणून येयल्ले स्वताचे व्हडले व्हडले ट्रक्स आहात तुमच्याकडे, व्हडले व्हडले गुड्स कॅरियर आहात तुमच्याकडे. तुम्ही शेवाळ्यान कोंकणीन चलोवपाक गेल्ले, जेसीबी चलोवपाक गेल्ले, आयज तुम्ही स्वताचे जेसीबी घेवन गोंयकारांचो धंदो तुम्ही मारतात. बिचाचेर तुम्ही कामाक गेल्ले, आयज स्वताची रेस्टॉरंटां, लॉजां, टॅटू, कपड्यांची शॉपां सगळें तुम्ही घातलेले आसा. कोण तुम्ही गरीब उरलेले ना. तुम्ही न्यू गरीब तुमच्या सोयऱ्यांक हाडटात गोंयांत, आनी ज्या झोपडपट्ट्यान तुम्ही रावतात ते झोपडपट्टे तेंकां दितात आनी तुम्ही बंगल्यांनी आनी फ्लॅटांनी रावतात. आनी तेंकां हांगा हाडटात, तेंकां श्रीमंत करतात, तेंकां हाडटात, फुडलो लॉट हाडटात. आनी हेच चल्लेलें आहा. तुम्ही गरीब कोण उरलेले ना. तूं सांगता नॉर्थ इंडियन येतात तेंकां आमी टार्गेट करिना. तूं झेमेन आहा काय कितें आहा म्हाका खबर ना, पूण तूं पळयना दिसता रेव्होल्युशनरी गोन्स कितें करता तें. आनी तूं सांगता आमच्या पांयां पडटा म्हणून आमी नॉर्थ इंडियनाच्या अगेन्स्ट उलयल्यार. पड पांयां. ह्यो तुका दाखयता आमचे कितले कंप्लेन आहा ते. पांयां पड. ही लायकीच ती गोंयकारांच्या पांयांत पडपाय तुमी. आमी तुमकां माथ्यार बसयले, तुमी पात्राम करून आमचेर तकलेर बसल्यात तुमी. आयज पात्राम करून आमी गोंयकार हॅपी जाले. कोण तरी आपणाक पात्रांव म्हणटा म्हणून ते पात्रांव म्हणटाले, आमी आमची कॉलर टायट केली आनी आयज तुमी पात्रांव जाले. आनी हो कल्चरल जिनोसायड जावपाक आमचे गोंयकार रिस्पॉन्सिबल आसा, आमचे पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल आहा. आमच्या गोंयकाराचे काळीक जे सॉफ्ट ते सगळ्यांक खबर आहा. आनी त्याचोच फायदो ह्या मायग्रंटांनी घेतलो आनी तेच ते घेत रावले. तूं सांगता व्हडलो जागो तेंच्यांनी घेतलो, व्हडलो जागो घेतलो. ह्या व्हडल्या सगळ्याचे कितल्याशाच जाग्यांचेर आमचे कंप्लेंट्स आसा. ह्यो चॅक करून पांयां पड. तूं सांगलें मरे पांयां पडटा म्हणून एक जर घातला तुवें आनी आमी तेंच्या फाटल्यान लागला जाल्यार यो. कितल्या देल्लीकारांचेर आमी कंप्लेंट घातल्या. आमच्या विदेशान एक प्रोजेक्ट व्हडलो हाडिल्लो आसा, जे कितले प्रोजेक्ट सानंद्रीन हाडिल्ले आसा, आमी हाडिल्ले आसा, बंद केल्ले आसा. ते दाखयता पड पांयां. जर पडपाक जायना जाल्यार बेश्टी भाशणां करूं नाका. आनी तुमी बारीक उरलेले ना. तुमी आयज पंच जाले, तुमी आयज सरपंच जाले, तुमचे झेडपी आसा, तुमी आतां एमएलए जावपाक सोदता, तुमी सीएम जावपाक सोदता. सो तुमी बारीक उरलेले ना. बारीक लोक म्हणून लोकांक पिशान काडनाका. कपडे दाखयता मरे तुजे. बारीक कसो जालो तर तूं. खंयच्या एंगलान बारीक जालो तूं. आनी येदी व्हडली सभा घेता, मिटींग घेता, आमदारांक, मिनिस्टरांक, चीफ मिनिस्टरांक नाचयतात मरे तुमी टोपयो घालून. बारीक कशे जाले तुमी. आमच्या कडेन जायना नाचोवपाक, गोंयकारा कडेन.
फक्त आरजी बारीक लोकांक टार्गेट करता म्हटले जाल्यार आयज लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय हेच बारीक लोक बारीक म्हणून येयले पूण हेच बारीक उरूंक ना. हेंच्यांनी पंचायती घेतलेले आसा, हेंच्यांनी व्हडले ग्राउंड बांदलेले आहा, हेंच्यांनी व्हडले बिल्डिंगे बांदलेले आहा, हेंच्यांनी सगळे धंदे कॅप्चर केल्ले आसा. फुडें असेंब्ली कॅप्चर करता तेन्ना कितें करतले? हेंच्या कडेन वयतले सर्टिफिकेट घेवपाक, सर म्हाजी रेजिडन्स सर्टिफिकेट कर, सर म्हाका कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दी म्हणून. विचार करा. तुमकां गजाल सादी दिसतली. आमी 2017 भितर विचार केलो आनी अर्जी फॉर्म केल्ली. आमी सगळ्या गजालींचेर खूब डीप विचार केला आनी जे जे गजाली आमी सांगला, जे जे गजाली 2017च्यान आमी सांगता, ईच अँड एवरी गजाल आयज ट्रू जायत आसा, खरी जायत आसा. एक पासून गजाल फोटींग जाल्यार सांगपाची. तुमकां सांगलेले हे घाटी येवन तुमकां घरान येवन मारतले, मारता. तुमच्या भुरग्यांची रेप करतलो, करता. तुमचे जॉब चोरतले, चोरता. धंदे चोरतले, चोरता. तुमकां फाल्यां कोण सरपंच जातले, जाले. फाल्यां एमएलए जातले, ते जातले. लक्षांत दवर. तुम्ही जर दोळे उगडिनात ते जातले. हे खुबश्या जाणांक कोंकणा दिसता आसतली, लायटली घेतले. आयज आमच्या स्कुलांनी कितें जालां तो विचार करा. आयज आमची भुरगीं जेन्ना घरा येता तेन्ना हिंदी उलयता. हो कल्चरल जिनोसायड. आयज रेप करप, मर्डर करप म्हणजे गोंयकाराक पासून फकाणां दिसता. इतलो गोंयकार केन्नाच वायलंट नासलो पूण आतां वायलंट जाला. कित्याक जाला? बिकॉज हो एक कल्चरल जिनोसायड गोंयच्या आमच्या आयडेंटिटीचेर आनी आमच्या संस्कृतीचेर पडत आसा. जे तांकां रेप, मर्डर, मारप, चोरप, लुटप म्हणजे कांय न्हू. हे तेंचे डेलीचे खबऱ्यो जे गोंयांत जाय नासले ते गोंयांत जायत आसा. तो सांगता की आमी मुख्यमंत्री आमी करता, एमएलए आमी निवडटा, सरकार आमी निवडटा आनी ह्या फुडें आमी झेडपी निवडून हाडटले. सरपंच आमचो आसा, फुडलो सरकार आमी करतले. तो डायरेक्ट सांगता. आनी हांकां कोणें माथ्यार बसयला? ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी. आमी ह्या अलायन्साचे गजाली करू, बट हे सगळे पॉलिटिकल पार्टी, ईच अँड एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मॅच. ईच अँड एवरी पॉलिटिकल पार्टी, जावं ती काँग्रेस, जावं ती एमजीपी, जावं ती बीजेपी, जावं ती गोवा फॉरवर्ड, ईच अँड एवरी पॉलिटिकल पार्टी ह्या मायग्रंटांच्या वोटाचेर जगता आनी आपले राजकारण करता. आनी जर लोकांक दिसता आमी अलायन्स करपाक जाय एट द कॉस्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी, बोगस आयडी दवरून जर आमी राजकारण करपाक जाय जाल्यार आमकां राजकारण नाका. आमी नांवांक अलायन्स जावपाचें ना काँग्रेसी वांगडा, गोवा फॉरवर्ड वांगडा आनी आनी कोणा वांगडा. आमी जर अलायन्स जातले जाल्यार पोगो वील बी द क्रायटेरिया. पोगो इज द क्रायटेरिया. ही प्रायोरिटी आसा. आयज जर पोगो ना जाल्यार गोंयकार ना आनी पोगो ना जाल्यार आरजीचें राजकारण ना. ही क्लियर मेसेज सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक दिता. आयज पोगो ना जाल्यार अलायन्स ना. कित्याक हे उदक आतां आसा पळय ते तकले वयर गेल्ले आसा, मरपाक पावल्ले आसा, सफोकेट जाता. गोंयकार प्रत्येक बाबतींत सफोकेट जाता आनी तांकां लागून आवाज जर आमी काडटा आनी आमकां जर लोक प्रेशर हाडटा की आमी अलायन्स जावपाक जाय, फक्त बीजेपीक भायर मारपाक आनी अलायन्स करपाक जाय, सरकार करपाक जाय, आनी परते ह्या घाटयांक व्हरून थंय खुर्चेर बसोवपाक जाय, सरपंच करपाक जाय, झेडपी करपाक जाय, हेंची इलिगल बस्ती रेग्युलरायज करपाक जाय, हे राजकारण आमकां मान्य ना आनी आमी तें करपाचें ना. सॉरी, तुमकां आमकां घरा बसोवपाक जाय, घरा बसया. प्रत्येक फावटी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक प्रश्न, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर डावट, रेव्होल्युशनरी गोवन्स डोनेशन मागता तुमकां प्रॉब्लेम जाता, घाटयांक घाटी म्हणटा तुमकां प्रॉब्लेम जाता, मायग्रंटांचे इलिगल धंदे बंद करता तुमकां प्रॉब्लेम जाता, तेंचे इलिगल वोटिंगेचेर उलयल्यार तुमकां प्रॉब्लेम जाता. हे जर प्रॉब्लेम तुमकां जाता जाल्यार लक्षांत दवरा, जितले तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक क्वेश्चन करतले, डावट करतले, तितलेच तुमी फोंडान पडटले. मार खावपाक रेडी रावा ह्या घाटयां कडल्यान. मार खावपाक रेडी रावा. हेंच्यांनी अजून स्टार्टूच करूंक ना. लक्षांत दवरा, परते सांगता. हेंच्यांनी अजून आपले काम जे आसा पळय ते स्टार्टूच करूंक ना. आयज ते शो ऑफ स्ट्रेंथ करता. जस्ट अ शो ऑफ स्ट्रेंथ. हे टेस्टिंग चल्ला. लक्षांत दवरा. आयज रिलिजियस फेस्टिवल जातात.
तुम्ही पळयता रस्त्याचेर रिलिजियस फेस्टिवल जाता, रस्त्याचेर रॅलीज काडटात. कित्याक काडटात? प्रत्येक समाज आज भायल्यान येता तो रस्त्याचेर आपले रॅलीज कित्याक काडटा? शेतांनी मंडप घालून आपले रिलिजियस फेस्टिवल कित्याक करता? तुमकां दिसता ते बेश्टे करता म्हणून, देवाक लागून म्हणून. ते देव बीन काय ना. हे लक्षांत दवरा, ते आपली पावर दाखयता, गोंयकारांक आपली शक्ती दाखयता की आपूण कशे युनायटेड आसा आनी गोंयकार कशे आपल्याच गोंयांत शेणला ते आयज आमच्या चीफ मिनिस्टराक, आमच्या पार्टीच्या तेंच्या प्रेसिडेंटांक आनी कोणाक आपल्या प्रोग्रामाक आपयतात, तेंच्यो टोपयो घालून घेतात आनी तेंच्या वाटेन भाशण करपाक लायता. आनी आमचे गोंयकार गोंयांत पट्टे घालतात आनी हेंच्या फाटल्यान नाचतात. काल म्हाका थोड्या बीजेपीच्या भुरग्यांचे फोन येयले, ते म्हणटा ना आमी काय करपाक शकना, आमकांय वायट दिसता, पूण आमची पार्टी न्हू. वयतना पार्टी घेवन वयचे ना तुमी. पार्टी तुमकां पावपाची ना. तुमची भुरगींच फाल्यां उरपाची ना. तुमच्या चेडवाचेर जेन्ना रेप जातलो पळय, तुमच्या घरान येवन स्कुलाक वयतना, खेळपाक वयताना त्या ग्राउंडाचेर वयल्यान उखलून व्हरतले, रेप करतलो पळय, तेन्ना पार्टीचो गळ्यांतलो पट्टो उगडास येतलो तुमकां. लक्षांत दवरा. ही वोट बँक जी जाला पळय, जेन्ना तुमचे जॉब गेलात, आतां धंदे गेलात आनी सामकेच वयतले, तेन्ना तुमकां पार्टी पावपाचो, दामू नायक पावपाचो ना, सीएम प्रमोद सावंत पावपाचो ना, मोदी पावपाचो ना राहुल गांधी पावचो ना, खडसे पावचो ना, कोण पावचो? प्लीज तकलेन घालात गोंयकारांनी. तो कितें सांगता? तो सांगता आमचे कितलेशेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे मतदार आसा म्हणटा तो. कितले? 2000, 4000, 5000, 10000, 15000, 25000 हय आसा. आमच्या थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4000 मायग्रंट आसा. विरायच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2000 मायग्रंट आसा. म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन 12000 मायग्रंट आसा. फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 12000 मायग्रंट आसा. मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन 13000 मायग्रंट आसा. कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 17000 मायग्रंट आसा. वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन 15000 प्लस मायग्रंट आसा. मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेम 15000 प्लस मायग्रंट आसा. आज कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7000 प्लस मायग्रंट आसा. सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 6000 प्लस मायग्रंट आसा. वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन 8500 प्लस मायग्रंट आसा. विचार करा. आयज ते कित्याक उठतात आनी कोणाच्या खुस्ताचेर उठतात ते? आयज तांकां राजा कोणी केला? आमी गोंयकारांनी केला. आमचे पंच सरपंच वाडला भाड्याक. तांकां जाय थंय बसपाक दिता, आमकां फरक पडना. आमी काडपाक गेले, आमचो गोंयकार उबो जाता आनी सांगता ना आमी ताका दवरला म्हणून. आनी हेंच्याच चेडवांक व्हरून पळोवन व्हरतात. हेंच्याच भावोजी जावूय जातात. 50 रुपयाक लागून 100 रुपयाक लागून आमी तांकां गिरायक घालता. जशे पोर्तुगीज गोंयांत येयल्ले, जशे ब्रिटीश इंडियेन येयल्ले धंदो करपाक, धंदो करून तेंच्यांनी देश आनी आमचे राज्य जशे कॉन्कर केले पळय, तशेंच धंदो हातीन घेवन आयज हे मायग्रंट आमचे राज्य हातीन घेवपाच्या फूल तयारीन आसात. 2027 ना 2032 10 प्लस मायग्रंट एमएलए ह्या असेंब्लीन आसलेले, जर आमी जागे जावनात. जर ह्याच बीजेपीक जर आमी वोट मारीत रावले आनी जर काँग्रेस आनी बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशन म्हणटा हे जर सुदरोंक ना, हे जर परत मायग्रंटांच्या वोटाचेरूच जर रावले आनी आमकां जिखपाक मायग्रंटूच जाय हेच जर म्हणत रावले, आमी काबार जातले. अजून मेरेन गोंयांत अशे 30 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ज्या जाग्याचेर गोंयकार मेजॉरिटी आसा. 27 तर आसात. आमी जर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन ऑपोजिशनान डिसायड केले की आमी गोंयकारांचेच मताचेर जिखतले जाल्यार जिखपाक शकता. पूण गोंयकारांक युनायट आमकां करचें पडटलें. गोंयकारांनी विचार करचो पडटलो की आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमचे आयडेंटिटी गोंयांत दवरपाचें, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट बीजेपी भायर मारले म्हणून जावपाचें ना. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय. मायग्रंट फ्री आसपाक जाय. फॉर पोगो आसपाक जाय. आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना. जे सेव गोवा गोंयकारपणाचे आनी कसले गजाली जर आमी करपाक लागले जाल्यार आमी फोटींग आसतले जर पोगो जायना जाल्यार.
आमचे फक्त भाशणान पोगो आसतले हे लक्षात दवरा. खुबशे जाणांक बीजेपीची एलर्जी आसा. हय बीजेपी पाड घालतात पूण ते डजंट मीन की दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कितें तरी दुरान भुला म्हणून. आयज जुवारीनगर कोणे हाडली? मोती डोंगर कोणे हाडले? म्हापसा बस्ती कोणे हाडले? कोणे हाडले हे सगळे बस्ती? कोणाच्या टायमाचेर येयले? खंयच्या रुलान येयले? आयज सगळ्या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टींनी विचार करपाची गरज आसा. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार पोगो एक्सेप्ट करून गोंयकारांक लागून झगडपाची गरज आसा. नाजाल्यार फायदो ना सिस्टम चेंज जावन. फाल्यां आमी अलायन्स जातले, दुसरे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटले आमी खंयच्या तरी लमाण्याक काडून तिकेट दिता, खंयच्या यादवाक काडून तिकेट दिता, नाल्यार खंयच्या येल्लप्पाक काडून दिता, नाल्यार खंयच्या पटेलाक काडून दिता म्हणटाले, खंयच्या चौधरीक काडून दिताले म्हणटाले. आतां तुमी पळयता चौधरी बिद्री म्हणून खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ऑलरेडी युथ विंग आनी कसले कसले विंग लिडर आसात. हे फुडें जर हेंका जर आमी जर फाल्यां जर लिडर केले आनी त्या पॉलिटिकल पार्टींचे जर आमी एक्सेप्ट केले जाल्यार आमची आयडेंटिटी कितें उरतली आनी जे आमी जेका लागून आमी झगडटा ते खंय उरतले. सो लोकांनी विचार करपाक जाय. सामको पांया पडटा हांव तुमच्या कडेन, सारको विचार करा. इट इज नॉट ओन्ली बीजेपी. आयज प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पाड घातलात आमी कांय बरें म्हणना, पूण इट इज नॉट ओन्ली अबाउट बीजेपी. आयज आमची आयडेंटिटी लूज जाता बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स. जावं ते मायग्रंट लेबर मायग्रंट येवन मागीर आमचे धंदे कॅप्चर करपी जावं, बिझनेसमॅन जावं, ना जाल्यार मागीर ते हे दिल्लीकार येतात ना बिल्डर लोक येतात ते जावं, एव्हरी सिंगल मायग्रंट. आयज काबार जाल्ली आसा कॅरिंग कॅपॅसिटी. उदक ना गोंयकारांक, जागो ना गोंयकारांक. आयज पीस कितें आमी जेन्ना तो डोर टू डोर करता, एव्हरी डे आमी डोर टू डोर करता. 7 सुमार आमच्या शिरसे तुका सांगता आमी ते डोर टू डोर करता शिरसे कॉन्स्टिट्युएन्सी. 7 सुमार लोक आपल्या गेटीक लॉक मारता. म्हणजे तेंच्या घरान पासून आमकां वचपाक मेळना. गेटीक लॉक मारता, भायल्या गेटीक. कोणाक भियोन? आमच्याच गोंयांत दार उगडिना 7 जाल्या उपरांत लोक भियेता. सीसीटीव्ही आसा, कुत्रे आसा, गेट मारता भायल्यान आनी 2 गेटी. ही परिस्थिती आज गोंयची जाल्ली आसा. भियेता लोक लिटरली 7 जावन घर उगडपाक भियेता. ही परिस्थिती जर गोंयांत जाल्यार कोणाक लागून जाला? बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स. ओन्ली रूट कॉज. आयज जर गोंय पाड पडले, व्हडले व्हडले इंटेलेक्च्युअल गजाली करतात, पॉलिटिकल डिबेट्स करतात, व्हडले गजाली इंटेलेक्च्युअल. त्या डस्टबिनात घाला. सगळ्या इंटेलेक्च्युअलांक सांगता ते डस्टबिनात घाला गजाली आनी स्पीक ओन्ली ऑन मायग्रेशन. मायग्रंट इन्फ्लक्स जाल्यार तेचेर कापासतात करा. व्हडले व्हडले जाणटे व्हिडिओ काडटात. तुमचे सोंपले लायफ. 80 वर्सां जाली, 10 वर्सांनी उसळपाचे आहात तुमी आनी तुमी आमकां शिकयतात गोंयकारपण आनी गोंयचे गजाली. हांव म्हणटा कित्याक तुमी जेन्ना पोगो जाल्ले पळय, पोगो टार्गेट केल्ल्यात तुमी. आयज तुमच्याच घरा थंयसर कोण कोण येवन दादागिरी राज्य करता पळय, तो कल्चर कोणाचो? तो गोंयचो कल्चर न्हू, हो मायग्रंटांचो कल्चर. तुमकां जाय भोगता ते देव तुमकांय दाखयता. तुम्ही व्हडले इंटेलेक्च्युअल गजाली प्लीज करू नाका. ते बंद करा. आमची पाड आमी घालू नाका. आमच्या फ्युचराची पाड घालू नाका. पांया पडटा. आमचे जाले 40 वर्सां जालो. आमची फुडली भुरगीं येवपाची आहा. ती अजून जन्माक येवंक ना कितल्या जाणांची. त्या भुरगीं फुडली जातली 20 वर्सांनी तांकां गोंयांत रावपाक मेळटले, चलपाक मेळटले, उलोवपाक मेळटले, स्कुलान एडमिशन मेळटले. विचार करा प्लीज. आनी हे इंटेलेक्च्युअलांचे गजाली पॉलिटिकल डिबेट करता पळय, काँग्रेस ही हे ते आरची काय ना हे ना, हे गजाली आरची काय ना म्हणटाले पळय. फाल्यां तुमच्याच चोरवांक नाकरांक उखलून व्हरतले घाटी पळय, तेन्ना आरचीची उगडास येतली. हे इंटेलेक्च्युअल लोकांक सांगता. सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल. कसले इंटेलेक्च्युअल? जर तुमकां सादें कळना रूट कॉज ऑफ गोवा जाय कोणाक कळना जाल्यार रूट कॉज इज मायग्रेशन. आयज कोणाक लागून शेतां पुरयता? कोणाक लागून मायग्रेशन हे जाता? दोंगर आमचे कापता? कोणाक लागून मार्केट जाम जाता? कोणाक लागून क्रिमिनल एक्टिव्हिटीज वागता? कोणाक लागून गोंय एज अनएम्प्लॉयड आसा? कोणाक लागून गोंयचे धंदे काबार जाला? विचार करा न्हू. विचार करा. ओन्ली रूट कॉज इज मायग्रंट गोंयांत येयले भरले म्हणून. आनी दुसरो कांयच उपाय ना. हेंकां बंद करा. इल्लीगल आहा तांकां घरा धाडा. इल्लीगल कोमदार लँड एन्क्रोच करा, डेमोलिश करा, हेंकां घरा धाडा. गोंय विल बी सामकें मोस्ट पीसफूल स्टेट. परती जातली. सगळ्यांक जॉब मेळटले, सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळटले, सगळ्यांक धंदे करपाक मेळटले, दारां उगडी करपाक मेळटली, गोठाक गेटीक लॉक मारपाचें पडपाचें ना, घरांत जाणटी सेफ आसतली, सीसीटीव्ही लावपाची गरज पडची ना. पूण हें पडटा. गोंयकार भायर आसा, सीसीटीव्ही पूण आवयक पळयता, उगडी सालवार आसा काय ना, जिती आसा काय ना, काय कोण येयलो.
आयज घरान आयज येतात हे पत्रे व्हरपाक येतात, प्लास्टीक घेवन येतात, सायकलीचेर येतात, गांवचो राउंड मारतना आमी तेंच्याकडे घरान तेंका घेतात, तेंका उदक दितात, तेंच्या कडल्यान प्लास्टीक घेता, बालद्यो घेता, सारणी घेता आनी कितें घेता विचार करा. ते सर्वे करपाक येता तुमच्या गांवचो. आमी कितल्याच जाणांक धरलेले आहा तेंच्या भितर सुरयो चाकू पासून मेळ्ळल्या, कितल्या जाणांक पुलिशेन दिल्लेले आहा. आमी आतां बंद केला ते लोकांक जर जाय तेंच्या कडल्यान सुरयो खावलेले, तेंचे चेनी व्हरलेले, सरपळे येयल्ले, तेंची मंगळसुत्रां येयल्ली जाल्यार व्हरो न्ही. आमी आमच्या भुरग्यांनी कित्याक केसी घेवपाची, आमी कित्याक रिस्क घेवपाची. कोण तरी येता साईबाबाची गाडी घेवन रातची येतात, थंय बसतात, बराच थोडे बसतात, काय जातात आनी आमी तांकां पयशे घालता, साईबाबा येयलो नमस्कार करता. कोण तरी येता गाय घेवन येतात रिक्षेन, कोण साधवाचे कपडे घालता आनी येता घरान, आमी 500 रुपया दवरता, तो ब्लॅक मॅजीक करून दाखयता, उजवात फिरोवन दाखयता आनी कितें विभूती काडून दाखयता. खूब गजाली आहा. गोंयकारांनी ह्या सगळ्या गजालींचेर विचार करपाची खूब म्हटल्यार खूब गरज आसा. आयज हांव सांगता आमी तुमचे भाव, आमी भाव जर म्हणटा जाल्यार हांव सिंपल विचारता गजाल तुका. तुमी आमचे कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो कॉन्कर केल्लो आसा, कॅप्चर केल्लो आसा, चोरलेलो आसा लिटरली. आमची म्हादय तुमी चोरलेली आहा. तुम्ही जागे चोरला, जॉब चोरला, धंदे चोरला, म्हादय चोरला, सगळे चोरले सगळे. आणि गाठी म्हणटा तुका राग येता, तुमी आतां मागीर केस घालपाची आसा, केस घालपाची आहा गाठी म्हणटा म्हणून घाला. लोकांकूय पावली तुमची दादागिरी खंय पावल्या ती. आनी ह्या बीजेपी आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन हेका खंय माथ्यार बसयला ते कळपाक जाय. आनी अशें धरू नाका की आमी अलायन्स करतले म्हणून आमी जाय ते मान्य करतले म्हणून. ह्या मायग्रंटांचे इलिगल वोटिंग दादागिरी इलिगल तेंचे बसते आमी एक्सेप्ट करतले म्हणून ना. सॉरी, हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता, हें मान्य करपाचें ना. आनी फाल्यां जर गोंयकार आमकां म्हणटा बीजेपीकूच उडोवपाक जाय म्हणून एलायन जाय जाल्यार ना. सॉरी, हो आमचो गोल न्हू. आमचो गोल आमच्या गोंयांत गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करपाक. हे मायग्रंट इलिगल एक्टिव्हिटीज करतात, क्रायम करतात, तांकां साटली पोटली घेवन तांकां घरा धाडपाचें आमचो हें आसा, एम आसा, ऑब्जेक्टीव आहा. आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आमचे कॉमन लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचें जें नांव आसा गोंयचें तें आमकां परत हाडपाक जाय. दॅट इज आवर एम. आनी तें पॉलिटिकल सिस्टमान येवन आमी करपाचें. आनी तेका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की तुमी जे वोट मारतले ते कोणाक मारतले आनी कोणाक मारपाक जाय. हो जेन्ना आमकां सांगता आमी तुमचे भाव, जाल्यार हांव तेका इतलेंच सांगता, तुज्या कर्नाटकाचो जागो आसा 1,91,791 स्क्वेअर किलोमीटर, 191,791 स्क्वेअर किलोमीटर. आमचो आसा 3,702 स्क्वेअर मिटर. 52 टायम्स तुजो स्टेटीचो जागो व्हडलो आसा गोंयाचो. 52 टायम्स जर व्हडलो आसा, तुमी आमचो जागो आयज हाडयला. आमच्या गोंयकारांक तुमी जागो दिया. तुमी भाव मरे, आमी भाव म्हणटा मरे तूं. आमच्या गोंयकार जे लँडलेस होमलेस आसा पळय, जेंचो जागो तुमी हाडयल्यात, चोरल्यात, तुमी हाडयल्यात, चोरल्यात, ग्रॅब केल्यात. आयज तुमच्या सरकाराक सांगून आमकां थंयसर त्या पटीन तुमचे 52 टायम्स मोर आमकां जागो दिया. तुमी गोंयांत हाडयल्यात तेच्याहून 52 टायम्स रेशो धरीत जाल्यार, एरिया रेशो धरीत जाल्यार 52 टायम्स आमकां जागो जाय. दुसरें म्हटल्यार आमची म्हादय जी तुमी चोरतात आनी व्हरपाक सोदता, ती म्हादय आमची परत दिया. आसा ह्या मेथीकडे ताकद, आसा ह्या मेथीकडे हिंमत. भाव म्हणटा मरे तूं, आनी तूं सांगता तुमी आमकां निवडून हाडटले म्हणून. तूं आनी तुजे इलिगल मायग्रंटांचे वोट ते मारा बीजेपीक नाल्यार आनी कोणाक, आर्जीक नाका. क्लियर सांगता, आर्जीक नाका. आयज खूब बरे मायग्रंट गोंयांत आसात, शिकलेले आसा, जे गोंयच्या जमनीक रिस्पेक्ट करता, आमी कितें काम करता तेका रिस्पेक्ट करता, गोंयच्या लॉक रिस्पेक्ट करता, गोंयच्या कल्चराक, गोंयच्या संस्कृतीक रिस्पेक्ट करता, जेंकां आपली भुरगीं, आपली फॅमिली सेफ उरलेली जाय. तुमच्या असले वायलंट क्रिमिनल मायग्रंट हांगा तांकां नाका म्हणून जेंच्यांनी विचार केल्लो आसा ते आमकां वोट मारता, आनी ते आमकां वोट मारताय बी. तुमी बस तितली वोट आमकां अजिबात नाका. ती दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक मारा, तांकां व्हडले करा. आमचो लास्ट एकूच हें आसा हांकां सांगपाक की आतां तो खुबशे गजाली उलयलो, म्हाजेर उलयलो की हांव ग्लास घेवन बसता रातचो. आतां तो ग्लास तेणी खंय पयलो, कोणें ताका दिलो म्हाका खबर ना. तें करपाक जाय तें सिस्टमॅटीक जातलें. 1.5 वर्स उरला. 2027 सरकार जातलो. आदली त्या सरकारान आसलेली
तेन्ना मेळोया 2027 गोंयांत पळोवपाक रेडी रावा. खेळपाक वयता ते ग्राउंडा वयल्या चेडवाक किडनॅप करता ते पळोवपाक रेडी रावा. घरान येवन मार खावपाक गाडी येवन मारता तो मार खावपाक रेडी रावा. दारां बंद करून घरान लिपोवन रावपाक रेडी रावा. ही सगळी तयारी तुमकां करची पडटली. जर तुमी आमकां कंडिशनलेस युती कर म्हणटा जाल्यार आमी ते करपाक तयार ना. आमचो बीजेपी होच आमचो गोल ना. बीजेपी भायर मारप, तेंचो सरकार भायर मारप हो वन ऑफ द गोल आसा. आमचो मोस्ट इम्पॉर्टंट गोल इज आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयांत ताड मानीत जगपाक, पीसफुली जगपाक, फियरलेसली जगपाक, तेंचे रायट तांकां दिवपाक, तेंचे हक्क तांकां दिवपाक, तेंचे नोकऱ्यो तांकां दिवपाक, आमची मादय आमकां परत हाडपाक, आमचे कोमदार जागे आमकां परत दिवपाक हो आमचो मेन मोटीव आसा. तो आमी करतले. सगळ्या प्रेस भावंक येवकार करतले तो संविधानाच्यो गजाली सांगता. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जशें मनोजान सांगलें की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाच्या आर्टिकल 29 आमकां अधिकार दिल्लो आसा की हेच्या पयलीं केन्नाच स्लम्स नासल्यो. केन्नाच नासल्यो. बस्ती म्हणटा स्लम्स ज्यो म्हणल्यार तो आमकां खबर वचनासलें. पण ह्या आतां सध्या इतल्यो स्लम्स जाल्ल्यो आसा आनी आख्खे म्हणल्यार जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते हांकां सपोर्ट करता. ते म्हणटा म्हाजें घर. आतां म्हाजें घर कितें? हे स्लम्स ज्यो इनलिगल आसा तांकां रेग्युलायज करपाचें म्हाजें घर जाल्लें आसा. तांकां लिगलायज करपाचें म्हाजें घर जाल्लें आसा. ते कोमुलदार जागे जे आसा जे गव्हर्नमेंट जागे आसा जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां लागून दवरले हे रेग्युलायज लिगलायज करपाक लागून हो मुखेलमंत्री वावुरता. आनी जेन्ना आमी हेजो जो कोर्टाची ऑर्डर आसा, सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा, जे चीफ सेक्रेटरी तेन्नाचे चीफ सेक्रेटरी सांगले की हे जितले स्लम्स आसा ते इनलिगल आसा, हे डेमोलिश जावपाक जाय. ज्यो आमी फायली घेवन गेले, आमी प्रत्येक कडल्यो फायली इनलिगल ज्यो कंप्लेनी घातल्या ते रजिस्टर केल्ल्यो आसा त्यो घेवन गेल्या ते तेन्ना दाखयल्यो. तेन्ना असंविधानीक जे रेझोल्युशन आमी मांडलेले आनी रेझोल्युशन आमी घेवन गेल्ले त्या असंविधानीक रितीन तेंच्यांनी भायर मारले. तेंच्यांनी म्हाका भायर मारलो जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह गोंयाक रिप्रेझेंट करता, जो गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता, जे गोंयकारांनी आमकां निवडून दिले. आनी एक विचारधारा जी गोंयकाराचे अस्तित्व उरपाची ही विचारधारा घेवन आमी फुडें गेले. तांकां ह्याच सरकारान जावं ह्याच विधानसभेच्यान भायर मारता. हे दुर्दैव आमचे गोंयकारांचे. कारण कितें आसा की जेन्ना आमी गोंयकार म्हणून उठ्ठा आनी गोंयकार म्हणून उलयता आयज हे भायरसून येवन आमकां दादागिरी दाखयता. काल तेणेन खूब कितें कितें म्हटलें. इनडायरेक्टली टॉन्ट मारतालो, आर्जीक टॉन्ट मारतालो, मनोजाक, आमकां सगळ्यांक टॉन्ट मारतालो आनी सगळ्या गोंयकारांकूय टॉन्ट मारतालो की तुमी कितलेंय करा आमी आयज व्हडले जाल्ले आसा. प्रत्येक मतदारसंघात आमची मतां आसा म्हणून सांगता. हेच मतां ती ही स्लमांनी बस्तींनी जी आसा पळय हे कोमुलदार जाग्यांनी आमच्या गव्हर्नमेंट जाग्याचे प्रायव्हेट जागे बसून तेंचे हाडिल्ले आसा पळय हीच मतां ती. कोण भायर गेलो जाल्यार तेंचो जागो हाडप. जे येताले पत्रे 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 म्हणून येताले पळय आयज ते पत्रे कशे पावल्ले आसा, पत्रे वयर पावल्ले आसा. तेंच्यान पत्रे घालून जे केल्ले आसा न्ही स्क्रॅप यार्डां तुमी पळया, कोलवाय वचून पळया, ती स्क्रॅप यार्डां येदी व्हडली केल्ली आसा. हांगा मेळशे पळया. कोणान केली स्क्रॅप यार्डां? शेतांनी स्क्रॅप यार्ड आसा. कोण काय उलयना. थंय रुद्रप्पा आसा तो तोंड बंद करूंक आसा. तो कितें घेता कोण जाणा. सो ही ज्यो सगळी स्क्रॅप यार्डां, बस्त्यो, इनलिगल एक्टिव्हिटीज, ज्यो क्रायम एक्टिव्हिटीज गोंयभरांत चालूच आसा हेची जबाबदारी घेवपाची त्या मेतीन. तो मेती म्हणटा तूं आमी संविधान घेवन वयता. कसलें संविधान घेवन गेलो तूं? आनी कसलें संविधानाचो मान धरला? ही म्हाजी घर योजना जी गोंयांत आसा ती तुमी कर्नाटका आमकां दितले? ह्या मेती कितें जावपाक सोदता? ती तुमकां कर्नाटका दिवपाक कापास आसा? दिया मरे. आयज आमच्या गोंयकारां कडेन घरां ना सारकी. आयज रेंटाक रावता गोंयकार. गोंयकारांक घरां मेळना. आनी तुमी म्हाजी घर योजनाच्या अंतर्गत ह्या घाट्यांक सगळ्यांक घरां दिवपाक लागलेली आसा. आनी घाटी 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 म्हणटा आरे ते घाटी म्हणून एक मुवी येयल्या. तुका समज घाटी कितें तें खबर ना न्हू. ती मुवी मातशी पळय. ती पळोवपाची गरज आसा. तुवें तें पळोवंक ना तेका लागून तूं असो म्हणटा. जसो मनोजान एक्सप्लेन केलें आमकां बाजून खबर आसा की घाट जेन्ना क्रॉस करून येता तेन्ना आमचे जाणटेले तांकां घाटी म्हणटाले.
पूण तुम्ही आयज आमच्या माथ्यार बोल्ल्या ते काम करून परत वयताले. तुम्ही हांगाच रावता आनी हांगाच जे हें आसा आडोवपाचे आडे घालपाचे म्हणटा पळय ते आडे घालपाक लागलेले आसा आनी आडे घालून गोंयकारांक भायर मारले. आयज बाबडे गोंयकारांक काम धंदो ना म्हणून गोंयकारांक भायर वयचें पडटा, गोंयच्या भायर वयचें पडटा, देशाच्या भायर वयचें पडटा पोट भरपाक लागून. कॅप्चर कोणाक केले? कॅप्चर हेंच्यांनी केले. जेन्ना म्हादयच्या बाबतींत आमी उलयता, गोंयकार उलयता, आमकां म्हादय वाचोवपाक जाय, मुखेलमंत्री वचून उलयता म्हादय आमकां वाचोवपाक, सगळे उलयता. उलोवन कितें जातलें? हेच कर्नाटकाचे आसा ते कोण बंदर ओगी आसा ते बिंदास उदक घेता. ते सावली डॅमाचे जुवारी नगर आख्खें उदक घेता. 88 MLD सावली डॅमांतल्यान उदक येता. तो धरणाचें उदक फक्त ह्या मुर्मुगांव तालुक्यात वयता. मुर्मुगांव तालुक्यात 88 MLD. कमीत कमी 20 MLD उदक त्याच बस्तीक वयता आसतलें, जितून आमची 12 ते 14 MLD आमची आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी चलता. म्हणून तुम्ही विचार करा, जे उदक आमचे खाल्ले मात ते म्हणल्यार ते उदकाचे पासून तांकां ध्यान ना की बाबा आमकां उदक गोंयचें मेळटा म्हणून. आयज म्हादयच्या विचारात एक उतर वचून ते मेथीन एक उतर वचून काडूना. मात ते म्हणटा ना आमी घाटी म्हणटा, आमी गोंयकार हांकां भायले म्हणटले कित्याक म्हणचे ना? तुम्ही आमचे खाल्ला तुम्ही ते परत दिया, मागीर तुमकां काय म्हणना. जितले खाल्लेले आसा पळय ते परत आमकां दिवचे. जी वोट बँक आयज तेणें काल जेन्ना सांगलें की वोट बँक केल्ली आसा, खरें आसा ही वोट बँक जाल्ली आसा. 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 15000 कितल्याशा मतदारसंघांनी. आनी कित्याक लागून जाल्या? कित्याक आमच्याच गोंयकारांनी, आमच्याच आमदारांनी, आमच्याच पंचांनी, आमच्याच सरपंचांनी, आमच्याच झेडपीनी हांकां सपोर्ट केलो. हांकां सपोर्ट करून करून फुडें येले. तांचो हात धरलो, तांकां कामां दिली, तांकां धंदे दिले, तांकां जागे दिले. आयज ते माथ्यार बसल्या. ते माथ्यार बसून नाचता. ते म्हणटात आमी सरपंच हाडटा, आमी झेडपी हाडटा, आमी MLA हाडटा, आमी सीएमूय हाडटा. सीएम जावपाचो कारण कोण? म्हणल्यार आयज पळय सीएम जावपाचो कारण कोण? आमी गोंयकार गेले, गोंयकार सोंपले, तेंच्यान डायरेक्ट सांगले सीएम जावपाचो कारण आमी म्हणटा ते. आनी तेकाच लागून सीएम थंय स्टेजीचेर नाचता आसतलो, तेंचे आमदार नाचता. आनी हेच विधान तुमकां याद आसा काय खबर ना, हेच विधान जे आसा ते भर असेंब्लीन हांवें केलें. भर असेंब्लीन जेन्ना सगळे आमदार आसले आनी सगळ्या आमदारांक सांगलेलें की बाबा तुम्ही आयज जेंकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता पळय ते आपणाचे फुडले जे आमदार आसा ते हांगा बसतले, ह्याच विधानसभेत बसतले आनी ह्याच विधानसभेत आमकां सांगतले की बाबा हे कायदे आसा हे आमकां लागून करपाक जाय, ह्या भायल्यांक हांकां गोंयकारांक लागून. आनी गोंयकार गोंयानूच परके जातले. गोंयचे जेन्ना लँड प्रोटेक्शन बील आमी घातलें तेन्ना एकूय आमदाराक सपोर्ट करना. कित्याक लागून? कारण तांकां ह्या भायली लॉबीक सपोर्ट करपाचो. हे भायरसून जागे आमचे चोरता, हे जागे आमचे खाता पळय हांकां सपोर्ट करपाक जाय. आमी रेव्होल्युशनरी गोंय पक्ष प्रत्येक वेळार जे कायदे हाडटा गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचें अस्तित्व राखपाक लागून. मात हांकां मानले ना. हांकां दिसता कितें हे भायले सपोर्ट करतले, आमी तांकां सपोर्ट करतले, हे आमकां मतां मारतले, आमी परत आमदार जातले, आमी सरपंच जातले, आमी झेडपी जातले, आमी चीफ मिनिस्टर जातले. पण एक याद धरा, जशें त्या मेथीन सांगले एक वाटेन सारकें आसा. कित्याक सारकें आसा? ताणें सारकें सांगलें की आमी फुडें राज्य करतले, गोंयचेर ते राज्य करतले, ह्या असेंब्लीचेर ते राज्य करतले. मागीर रडून कांय फायदो ना. आमी मायनॉरिटी जातले, आमकां ती मायनॉरिटीचो दर्जो दिवचो पडटलो. गोंयकार म्हटल्यार मायनॉरिटी दर्जो. आयज ते कोणे म्हणटा रिजर्वेशन दिया, आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी दिया, कुट्टाळे दिया, मुर्मुगांव दिया, दाबोली दिया. तो एकटो आसता दाबोलेचो, खूब तांकां घेवन नाचता. राव रेडी राव, ग्रावंड एकट्यान बांदला, तो ग्रावंडूय तुज्या तुजेर जातले, तुजेर पलटवार जावपा आसा. आनी हे प्रत्येक मतदारसंघात जातले. हांव म्हणना त्याच मतदारसंघांनी. आयज प्रत्येक मतदारसंघाचेर अशीच पाळी येवपाची आसा. समज आयज आमी चिंतना, आमी गोंयकार चिंतना, आमी समज तेच रिपीट करपाक लागले, आमी ती पॉलिटिकल सिनारियो तो आमी रिपीट करपाक लागले जाल्यार तेच जातले. जशें मनोजान सांगलां आमी गोंयकार म्हणून वागोवंक जाय, आमी गोंय कशें राखपाचें तें वागपाक जाय. आमी समज आमचो विचारधारा चेंज केली, आमी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो बाकीच्यो आसा त्यो म्हणटा आमी पॉलिटिक्स करता कित्याक बीजेपी घडोवपाक जावं आनी कितें करपाक, तेच चिंतले आमी, जाल्यार आमी गोंयांत उरपाचें ना. गोंयकार म्हणून आमी गोंयांत उरपाचें ना.
गोंयकारांक भायर म्हणजे मारतले फोडटले आनी भायर लावले फाल्यां केन्ना होम मिनिस्टर जातलो आमकां कांय तुम्ही पळयता आसतले कितलेशे पुलिसांनी पुलीस ते जाल्ले आसा हालींच जेन्ना आमी पळयलो जो 700 काय 750 कितें कॉन्स्टेबलाचे हे काडलेले तितून मोर दॅन 200च्या वयर भायले भरल्या तुम्ही लिस्ट काढात पळया नांवां पळया तेंची तुमकां कळटलें भायले भरल्या सेम सिनारियो जातलो गव्हर्नमेंट जॉब प्रायव्हेट जॉब जो बिझनसाचो धंदो आसा सगळ्यांनी ते भरतले आनी आमकां भायर मारतले सो विचार हो आमी करपाक जाय आमी जो सरनेम चेंजाचे एक रेझोल्युशन घातलें एक आमी ते विधानसभेत मांडले जितून आमी डिमांड केल्लो की हेंकां सरनेम चेंज करपाक दिवचे न्हू ते मेथीक हांव विचारपाक सोदता की तुमचे जे येता हांगा ते आमची सरनेमां चेंज कित्याक लागून करता ह्यो चोरयो कित्याक करता तूं म्हणटा आपूण संविधानान हें करता संविधान सो तुमचें नांव जें आसा तें नांव नाका दवरा मरे तुमी कित्याक तेंकां धाडा मरे तुमी सांगात आमचे कर्नाटकी आसा कित्याक चेंज करता आमचें नांव आमी दवरया म्हणून आमची आयडेंटिटी आमी दवरया म्हणून तुमी कित्याक चेंज करता कित्याक तुमचो फाटल्यानच्यान जो विचार आसा की गोंय काबार करपाचें गोंयकारांक सोंपोवपाचें गोंयकारांची नांवां चोरपाचीं होच विचार आसा जेन्ना आमी एसेंब्लीन हें मांडलें की बाबा हो तुमी कायदोच तांकां करून दिल्लो आसा हो कायदोच तांकां करून तुमी सुशेगाद केल्ले आसा आतां आनी न्यू केला की समाज जो आसा समाजाचे आनी सर्टिफिकेट गरज ना म्हणल्यार आमी खंयचोय समाज आसूं ओबीसीचे आसूं एसटी आसूं एससी आसूं ह्या समाजाची गरज ना म्हणजे म्हाज्या घराच्या वांगडा समाजूय सोंपोवपाचे फाल्यां कोणी येतले आनी ते म्हणटले कर्नाटकाचे एससी कर्नाटकाचे ओबीसी कोण येतले महाराष्ट्राचे येतले कोण युपीचे येतले कोण बिहाराचे येतले आनी गोंयकारांक कितें गोंयकारांक करपाचें कितें ह्या आयज गोंयकार विचार करपाची गरज आसा की प्रत्येक गोश्ट जो सरकार करता हो प्लॅन्ड आसा ह्या भायल्यांक कशें हांगा हाडपाचें हे भायल्यांक कशें हें गोंय सोंपोवपाचें हें प्लॅनिंग केल्लें आसा वयरसून जे प्लॅनिंग येता हे तकली हालयता हेंकां दिसता की आमी कितें केलें हांगा सुशेगाद आसतले मात जे कालच्या ते हेडन सांगलें की बाबा तुम्ही रेडी रावा आमी गोंय कॅप्चर करपाक येयल्ले आसा आमी गोंय कॅप्चर करतले तुम्ही सायडीच्या स्टेटींनी पळया कितें हालत जाल्या तुम्ही बेळगांव पळया थंय एक व्हडलो रेव्होल्युशन म्हणजे तेंच्यानी थंयची पासून हे जमीन जी आसा ती हाडिल्ली थंय वचून कॅप्चर केलो थंय झगडी हे चालू आसा आनी येता म्हणल्यार प्लॅन पुर्चुगीज येयले पुर्चुगीजान तशेंच केलें धंद्याच्या हितून येयले कामाच्या हितून येयले आनी गोंय हाडिल्ले गोंय कॅप्चर केलें ब्रिटिशांनी तेंच केलें धंद्याच्या हितून येयले गोंय कॅप्चर केलें सो इंडिया कॅप्चर केली म्हणल्यार देश आनी स्टेट ही कॅप्चर करपाचो जो हे आसा तो धंदो आसा काम आसा आनी फुडेंय हेंच जातलें आमी गोंयकार समज विचार करता कित्याक आमी जेन्ना जेन्ना गोंयकार हांव पासून आमच्या मतदारसंघात जो खंय आसूं आमी गोंयकारांक म्हणून सांगता कितलेशे जाण गोंयकार आयकता मात कितलेशे जाण आयकना परत परत सांगचें पडटा की बाबा ना आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करा कितें धंदो आसा शॉप रेंटाक दिवपाक गोंयकारांक दिया कितें जाग्याचें समज कितेंय करपाक जाय रेंटाक दिवपाक जाय गोंयकारांक दिया जागो विकपाक जाय गोंयकारांक दिया ते मातशे 5 रुपया माय दिता आनी कितें करता म्हणून तेंकां दिवनाका आमच्या गोंयकारांक दिया गोंयकार कशें तरी तुमकां हें करतलो थोडे जाण आयकता मात थोडे जाण आयकना कितें करपाचें आमी कितें करपाचें ही सॅड रियलिटी आसा कित्याक आमकां भोगता आमी समज गोंयकार कितें धंदो करपाक सोदता थोडे गोंयकार आमच्या गोंयकारांक धंदो करपाक दिना तेंकां ती शॉपां रेंटाक दिना तेंकां तो जागो रेंटाक दिना पण भायले येयले म्हणटकूच तेंकां रोखडेच दिता आनी ते भायले येवन खाताय भायले ना ते भायले कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां दिता आमच्या गोंयकारांक दिना भायलो कॉन्ट्रॅक्टर एडवान्स घेता आनी पळयता मागीर लोक येता आमकां सोदपाक बाबा कॉन्ट्रॅक्ट तो गेलो मागीर पुलीस कंप्लेन कर हें कर तेका सोदून काड सो ही चूक गोंयकारांची आसा ही गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की बाबा आयज आमी ह्यो चुकी समज करीत रावले आनी अशें तेंकां सपोर्ट करीत रावले नाल्यार हें आमकां दवरपाचें ना गोंय हें गोंयकारांचें उरपाचें ना हें भायल्यांचें जातलें आनी भायले हें गोंय घेवन नाचतले आयज संस्कृताय पळय आयज तुमी कोंकणी पळयात जी आमची मायभास आसा आमी मायभास म्हणपाकूच उरले हे कन्नडांत थंय कशें चालू केल्लें आसा पळय आपल्या भुरग्यांचें चिंतपाक जाय भुरग्यांचें फ्युचर चिंतपाक जाय आनी हें फ्युचर समज आमी चिंतना जाल्यार फुडें आमकां कांय उरपाचें ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फॉर्म जाला
फक्त गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाक गोंय राखपाक लागून आनी फुडें वचून आमचें काम आसा तें गोंयचें अस्तित्वच दवरपाक लागून. सो ह्या मेटीक लास्ट टायम सांगपाक सोदता की तुका दिसता आसतलें की आपणान भाशणां दिलीं, आपणान आमचे टॉन्ट मारले आनी गेलो. आमी 2027 सरकारान आसतले. फोंड्या